मायनिंगाचो इशू आमी डिस्कस करतले. ओके. मायनिंगाचो इशू हो प्रायोरिटी आसपाक जाय, डिस्कस जावंक जाय. डिस्कस करतले. There have always been talks about this portfolio distribution. तेजेर कितें आसतलें? हांव नको. दॅट इज अ प्रिरोगेटिव्ह ऑफ द चीफ. हय पण उलोवंक शकता, चर्चा जावंक शकता. चर्चा केन्ना जायना पोर्टफोलियोची. इट इज हिज डिसिजन आनी ही टेक्स डिसिजन. टेबल इश्यूज आनी टेबल इशू आसताले न्ही. खंयचे आसतले? धरणा इश्यूज मायनिंग धरणाचो कॉग्निजन्सूच घेवना असो ना सेंटरान कितें घेतलां कितें घेवंक ना तें आमकां खबर ना, पूण आमकां आमचो कमिटमेंट मायनिंग डिपेंडंट लोकां कडेन आसा. तो इशू डिस्कस जावंक जाय आनी ताका सोल्युशन बेगिनल्या बेगीन हाडूंक जाय. सोल्युशन अजून मेरेन पॉसिबल आहा ओके. अशें दिसता. इवन द लीगल एडवायस फ्रॉम सर्टन क्वार्टर्स comes that the solution is possible within the framework of the law, and therefore it has to be discussed and we'll discuss it. I will take up some issues which are very I have yesterday talked about in the Liberation Day speech. गांवाक बस स्टँड म्हणटा तो येवंक जाय, बेगीन जावंक जाय. कब्रस्तान म्हणटा मुसलमानाचो इतले वर्सांचो प्रॉब्लेम आहा. ताचें सोल्युशन हे हांगाच्यान immediately before code of conduct there should be concrete steps, land acquisition हे जावपाक जाय. We have a plan and I will push for it. इम्पॉर्टंट इश्यू कितें आसा काय ना टेबल इश्यूज कितें आसतले तुमच्या आहा काय फंक्शनल इश्यूज आसा ते आता सीएमा कडेन डिस्कस करता. ना मायनिंगाचे आता विचारता रे सीएमा मायनिंगाचे कितें आमकां सगळ्यांक जाय न्ही सोल्युशन ती आनी कितें कितें ब्युरोक्रेटीक जे कितें हर्डल्स आसा ते बी डिस्कस करतात. भितर गेल्या नंतर मागीर येवन सांगता मरे. भितर घेवन गेल्या नंतर सांगता मरे मागीर. हांव ओपन मायंडेड.